काँग्रेस पक्षाक फटोवन आमदारकीचो राजिनामो दिवन भाजपान गेल्लो मांद्रे मतदारसंघातलो आदलो आमदार दयानंद सोपटेक गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष म्हूण नेमला। बेरेस्तारा दयानंद सोपटेन पर्यटन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो। आदलो अध्यक्ष आनी राज्याचो वीज मंत्री निलेश काब्रालान सोपटेक येवकार दिवन ताचें अभिनंदन केलां। तशेंच सोपटेक महामंडळ मुखार व्हरपा खातीर मदत करतलो अशें निलेश काब्रालान सांगलें। एक जे काम GTC इतलेच वर्सां हांव हांगा आशिल्लो आनी फुडें वयल्लें तशेंच सोपटे बाबाक म्हजो फूल कॉपरेशन सपोर्ट आसतलो हे विशयाचेर हँड ओवर करून ताका खंय तरी हे कॉपरेशन जे आमी इतले मेहनत करून फुडें व्हरलेलें आसा तशेंच म्हजे सोपटे बाबाक फूल तेंको आसतलो, कित्याक इमिजिएटली येवन ते हँड ओवर करून ते ताका घेवपाक तितलें सोंपें आसना। नो डावट ही इज व्हेरी केपेबल, पूण कितें जाता थोड्यो गोश्टी म्हाका जेन्ना येयल्लो तेन्नाय त्रास जाल्ले, पूण हे प्रॉपर हँड ओवर करप, प्रॉपरली ज्यो कामां चालू आशिल्ली ताका हँड ओवर करून आनी ती एक्झिक्यूट करपाक जाय। हे करपाक की गोंयचे इंट्रस्ट ट्युरिजम सॅक्टरान इंट्रस्टान गोंयान आनी आमी दोगूय एक हें दाखोवपाक आनी जी कामां चालीक लागलेली ती बरे भाशेन फुडें व्हरपाक जाय आनी मागीर सोपटे बाब कॅरी करतलो तेजें डावटूच ना। पूण आज ती चालू आसलेली कामां खंय तरी अडचणी येवन बंद जावपाक जायना। खंय तरी ते ज्यो गोवा ट्युरिजम हे म्हाका दिसता गोंयचे आतां मायनींग सोडून हे मेन इम्पॉर्टंट एक पोर्टफोलियो आसा, म्हणजे जरी तरी मिनिस्टर जावना एक चेअरमॅनूय बरो इम्पॉर्टन्स पोर्टफोलियो टू ब्रिंग ट्युरिजम टू अ डिफरंट लेवल। ताका लागून हांवें डिसायड केलें की ज्यो कामां चालीक लागलेले ते सोपटे बाबाक घेवन ती फुडाराक पुरो करता आनी सोपटे बाबाचे न्यू आयडिया येवन GTC बरें फुडें वयतले। ताका लागून हांवें डिसायड केलें की आज ताका वेलकम करपाक। दयानंद सोपटेन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो तेन्ना ताका येवकार दिवपा खातीर निलेश काब्राल, EDCचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आनी व्हडा प्रमाणान सोपटेचे कार्यकर्ते आनी मतदारसंघातले पंच वांगडी हजर आसले। कितलीशींच वर्सां म्हाका दिसता पयलीं फूल टर्म प्लस हे जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां तांच्यांनी हे कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन ह्या गोंयचो विकास जावचे खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन प्रामुख्यान स्टाफ जे आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें व्हेले। हांव सगळ्याच्या वतीन ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल सरपंच पंच मेंबर ऑल माय सपोर्टर्स तांकां सांगता की तुमी जे ह्या पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जी तुमी स्वप्नां पळयली पूर्णत्वाक व्हेली, जी अधुरी आहात हाचे फुडें ह्या गोंयचे जे तुमी म्हटलें की मेन सोर्स ऑफ इनकम जे ट्युरिजम जावन आसा हे फुडें व्हरच्याक तुमचें सहकार्य म्हाका लागतलेंच आसतलें अशी अपेक्षा धरता। आनी गोंयच्या जनते खातीर हे गोवा हे एक आमचें बरें ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन आसा आनी हाचे फुडें तातूंत आनी खंय तरी भर घालपाक आमी प्रयत्न करतले। जरी हांवें आज चेअरमॅन म्हूण ताबो जरी घेतलो जाल्यार म्हाका तुमचो सदांच पाठिंबो आसपाक जाय, सहकार्य आसपाक जाय। त्याच बरोबर आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर जे आसात आदरणीय बाबू आजगांवकर हांचेंय सहकार्य म्हाका लाभतलें। आतांच हांव येता तांकां फोन करून तांचो आशिर्वादय घेतलेलो आहा। तुमी सगळे हांगा जमले हाच्या खातीर मनानसून, कारण मांद्रे आनी पणजी म्हाका दिसता तुमकां कळटकच मोठ्या संख्येन म्हजे कार्यकर्ते, सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर, प्रमुख कार्यकर्ते जमले। दाखयलो तुमी की बेश्टो म्हणिनात की तूं फुडें वच आमी तुज्या फाटल्यान आसा दाखोवन दिलें सगळ्यांनी आज की खरेंच तूं फुडें वच आमी ठामपणे तुज्या फाटल्यान आसा। हाज्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता। पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकरा बरोबर विधानसभेन जो वाद जातालो तो लोकांच्यो समस्या मांडटालो म्हूण। आतां सरकार पक्षान आसा म्हणटकच आतां ताचेर भासाभास करून सुटावे करपा खातीर संद आसा अशें सांगून सोपटेन आनी मंत्री आजगांवकरा मदलो वाद सोंपलो अशें दाखोवन दिलें। पळय, हांवें जशें दोदोळे उल्लेख केलो की येता आसतना हांवें कालय फोन करताले, काल खंय तरी ते बिजी रावले, आतांय फोन करतकच बऱ्यापैकी तांच्यांनी आशिर्वाद दिला। कितें आसा राजकारण विरोधी आनी सरकार पक्षांतले
विरोधीन जेन्ना आसता पण तेन्ना लोकांचे इश्यू जे असतात हे इश्यू रेज करप हे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे असता. हांवें ते करता आसतना विरोधान आसतना म्हजें काम करीत आयलो. आतां एकच, जेन्ना ताचे बरोबर सरकारान येला तेन्ना म्हाका दिसता ते इश्यू काडपाची गरज पडची ना. जे इश्यू जे आसतले हे आमच्या भितर ते सिनियर आसात, आमचे मिनिस्टरांक भरल्यात ते बरे सिनियर आहात, अनुभव आहा. आणि ज्यो काही गोष्टी फाटल्या असेंब्लीचो तुमी उडास करून दिलो ह्यो अश्यो गोष्टी फुडें घडच्यो ना. आणि हाचे खातीर तांच्या सहकार्यान त्या पद्दतीन हांव काम करतलो. दयानंद सोपटेन भाजपांत प्रवेश करतकीच मांद्रे मतदारसंघात घेतिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या सभेन भाजपान आपणाक महामंडळ दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें जाहीर केल्लें. भाजपाचो अध्यक्ष तेंडुलकरान तेन्ना सोपटेक फटींग केल्लो. मात आतां सोपटे म्हणटालो तेंच खरें जालां. आतां हो एक योगायोग काय खरेंच भाजपान महामंडळ दिवपाचें आश्वासन दिल्लें हो प्रश्नच आसा.